बोट घालपाक दिले काय हात ओडटात तसे चिंचेनीकारांचे जाला। हेच्या आधी नॅशनल हायवे 66च्या विस्ताराक जमिनी दिल्ल्यो। सरकार आता आनीक जमिनी घेवपाक सोदता, पूण सुयेच्या पोता इतली जमिनी आता दिवचे नात थळाव्यांनी निश्चय केला। चिंचेनी पंचायत वाठारांतल्यान वचपी हायवे 66 खातीर सेगीत जमीन घेवप चल्ला। लोकांनी विरोध आंदोलना करून पळयली, सरकार आयकना। शेवटाक ग्रामपंचायत आनी ग्रामविकास समितीन खाशेली बसका घेतली। दिली तितली घेयात आनीक मेळची ना। बळजबरी केली जाल्यार रस्त्यार येतले, चिंचणीकारांनी तंबी दिल्या। लॉंग पेंडिंग इश्यू आमकां गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्ले बायपास करून 2010 तेमी प्लॅन केलो। NHAI in principle agreed, the government agreed, the government was supposed to have a committee, house committee plan घालपाक सगळे जाले रेडी। आनी हे आमगेलो पर्सीव करतालो पयलो आमगेलो मिनिस्टर फिलिप नेरी रॉड्रिगीस। तेज उपरांत 2017 तेमी ऑल्टरनेट 3 मुट्टो फायनलायज केलो। तेज उपरांत पोतून फिलिप पोतून इलेक्ट जालो तेदो आमी तेजे बरें जायत पाट गेले आनी तो आमकां अरोत आहलोलो गव्हर्मेंटा बरें आनी आमी सांगतालो तो जावपा ना केसो बायपास जातलो आपोट पसून। आनी तेगे सरकारान आयकिना वो तेणें सरकारान सांगिलां ती आमकां खबर ना, कित्याक इतली वर्सां जाली आमी एक हेजेर आहलेले होपाचेर आहले ते जातले म्हणून। नॉट ओन्ली बिकॉज लँड वॉज एक्वायर्ड बट फ्युचरिस्टीक डेव्हलपमेंट। द कंट्री इज स्पेंडिंग लॅक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज फॉर दीस डुईंग अप दीस हायवेज। आतां 10 लेन हायवे करपा लागला, ग्रीन कॉरिडॉर म्हणून। सो हे करता जाल्यार ते हितू सेक्शनांतल्यानी हायवे जावपाक शकता, तो गव्हर्मेंट बुलडोज करपाक शकता। कोणा लागून करपाक थिंगा एक्जिस्टींग कोणागे इंट्रस्ट आहा थिंगा। सो आमी आतां विचार सुद्दां कोण रिस्पॉन्सिबल ते करपाक, लोकांगे आयकना आसतना एक्जिस्टींग आहा तशी करपाक। ते कितें म्हणटा आतां जे पळय एक्वायर केला ताजे मुखार एक्वायर करचें न्ही। आनी दुसरो प्रॉब्लम दे आर फ्रीजिंग ऑन आयदर सायड टू द एक्सटेंट ऑफ आय थिंक 40 मीटर्स। सो लोकांक मागीर त्रास जातलो। एटलिस्ट दे शूड डिफ्रीज इट, कित्याक लोकांक कितें करपाक जाय न्हू, नाल्यार लोकांली घर वयतात। लोकांनी हेजी पयलीं घर उबयल्यार आनी फाटीं गेल्या। हायवेचेर तांणी आमचो पॉयंट घेतिल्लो, म्हळ्यार हायवे जी आमची मेन जी आतां हायवे आसा तीच एक्सपांड करपाची तांणी केल्ली ऑर तेंच्यान ओवरब्रीज करपाचो। पण आमी आमकां सगळ्यांचो तांकां सामको अपोज केल्ले कडेन आसा आनी आमी त्यो कसोच जावपाक दिवचो ना। आमी ऑलरेडी तांकां बायपासाचो सगळो प्लान बीन सगळो दिल्लो आसा आनी हे आतां आमी आयच्यान करनात, तर हे आमी आज 10-12 वर्सां जाली तेन्नाच्यान आमी करता। ऑलरेडी आमची घरां आमी मोडून आमी दुसरी कडेन फाटल्यान काडिल्ली आसा आनी आतां ते परतूय आमकां त्रास करपा आयिल्ले कडेन आसा। बट तुमकां वचपा म्हणटा खंयच मेळपा ना आतां आमकां आनी आतां ह्या वयाचेर आमी आतां कितें करतली? तेन्ना आमी यंग आशिल्ली तेन्ना आमी कशें तरी करून आमी बांदली, आतां आमचे कडेन ते कशेंच। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली।